काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांच्या आड अपात्रता याचिकेचेर सभापती रमेश तवडकार 3 महिने जाले तरी निकाल दिना म्हूण काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष याचिकादार गिरीश चोडणकार हायकोर्टात. 90 दिसां भितर सभापतीन निकाल दिवचो म्हूण गिरीशाची याचिका. ताचेर 8 आमदारांनी हायकोर्टात तांची बाजू मांडली. आमदार म्हणटात सभापती मुखार काँग्रेसीच्या आदल्या आनी आताच्या प्रदेशाध्यक्षांनी अपात्रता याचिका घाल्यात. GPCC आनी काँग्रेसीन अशे तरेन वेगवेगळ्यो याचिका घालप सारकें न्ही. ह्या एकाच प्रकरणात सभापती मुखार 3 याचिका आसात. प्रतिवाद्यांचेर चेपण हाडपाक हो प्रकार, तातूंत निकाल लावंक वेळेचें चेपण. आमदाराच्या जापेचेर हायकोर्टान संबंधितांक रिजॉइंडर जाप फायल करूंक वेळ दिवन केस 24 मार्चाक दवरल्या. All the MLAs who are respondent number 2 to 9, they have filed their reply. Today only we have been served with the copy. The court has now kept the matter on 24th, that is next Friday, for hearing in the matter. So, what reply you have filed are you? We have been served with the copy just now in the court only when the matter was called out. So we'll have to see what is the exact reply they have filed. I have not gone through. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.